हांव न्हय क्रिस्तांवांक सांगपाक सोदतालो न्हय तांच्या देवाक लागून हे कोरोना व्हायरस जाला म्हणून न्हय, हाकाच लागून न्हय हांव इंटरनेटाचेर वचोन न्हय, गुगलार वचोन न्हय हांवें पयलें न्हय की मुहम्मद कितें सांगता तो, आनीक हांवें पयलें न्हय की मुहम्मदान सांगलां न्हय ताका अल्लान खंय सांगलें की पिड्या जावन पळय मुस्लीम मरता न्हय तो सगलो मुस्लीम खंय स्वर्गार वेता. तर आतां हें कोरोना व्हायरस जाला न्हय तर मुस्लीम मरपाक भिवंक उपकारना न्हय, कित्याक ते सारके स्वर्गार वेता न्हय आनीक आमी क्रिस्तांवांक हिंदुवांक मारताले न्हय बॉम्ब घालून, तर स्वर्गार वेतले म्हणून मागता न्हय आमी, तर आतां कोणाक मारपाची गरज ना न्हय. कोरोना व्हायरस जावप म्हणजे फायदो आसा न्हय आमकां. एक बॉम्ब करतलो जाल्यार न्हय आमकां थंयसर ट्रेनींग घेवपाक वचपाक पडटा न्हय. खंय तर तें सिरियाक, पाकिस्तानाक, अफगानिस्तानाक, इराकाक, इराणाक, सावदीक हांगा आमकां ट्रेनींग घेवचें पडटा न्हय. तर थंयसान बॉम्ब काय हाडूंक जायना न्हय तो. विमानाचेर आमी कसो हाडटलो, धरतले न्हय आमकां इमिग्रेशनान धरतले न्हय पुलीस. तर तो आमकां हिंगाच करूंक पडटा न्हय तो येवन. कसलें तें ट्रेनींग आसता न्हय आमकां. 1 वर्स 2 वर्स आमचो जीव सारको थंयसर काबार जाता न्हय ट्रेनिंगान. आमकां गायक मारता तशें मारता न्हय ट्रेनिंगान. तर कसले जिवाक त्रास न्हय आमकां मुस्लिमांक स्वर्गार येतलो जाल्यार. तो सर्गूच नाकासो दिसता न्हय असले त्रास घेवन ट्रेनींग करून इतकीं वर्सां परत हांगा येवन आमकां बंद करचो पडटा न्हय तो. तर बंद करपाक तितकें सोंपें ना न्हय, रोखडेंच जाता न्हय आतां. तर हाका लागून न्हय इतके त्रास घेवन स्वर्गार वचप म्हणल्यार भोव कठीण आसा न्हय. मुस्लिमाक स्वर्गार वचप म्हणल्यार कठीण जालें न्हय. कितलो लोक म्हणून बॉम्ब घातलो न्हय. तर स्वर्गार कोणूच वेचना न्हय. तर आतां हें आमकां बरी लटरी लागल्या न्हय कोरोना व्हायरस. कांयच ट्रेनींग ना कांयच ना न्हय. कोरोना व्हायरस जालें 15 दिसांनी तो स्वर्गार गेलो. सोंपें आसा न्हय हें.